ऑक्टोबर महिन्यात जी ब्रिक्स परिषद गोंयांत जातली त्या वेळार देशी तशेंच संवसारभरातले प्रतिनिधी गोंयांत येतले। हाचो फायदो गोंयच्या पर्यटनाक जातलो, हातूंत मातूय दुबाव ना अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांणी सांगलां। आर्ट एक्सपो खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकर। As far as BRICS is concerned, when you say BRICS is a huge event, and when you talk about tourism, कितले फायदा पडटले tourismच्या aspect? See, what I heard that from 15th of October BRICS start जाता आणि 1100 delegates are coming down in Goa of different part of world. So BRICS सारखी मीटिंग जेन्ना जाता तेन्ना लोकूय विचार करता की इंडियन जाता आणि गोंया सारकेल्या प्लेसीन जाता आणि वीच प्लेस इज ऑलवेज हायलायटेड. दीस इज हांवें सांगपाची गरज ना, हाज्या पयलीं सुद्दां ज्या प्लेसीर वर्ल्डाचे लिडर एकठांय जावन जेन्ना मिटिंग्यो जाल्या, ती ब्रिक्स आसूं, G2 आसूं आनी खंयची आसूं, जेन्ना जेन्ना जाल्या तेन्ना ती प्लेस आहा पळय ती हिट जाल्ली आसा आनी ट्युरिजमाक तेजो सदींच फायदो जाला. देर इज नो डावट इन दॅट. आमकांय खबर आसा जेन्ना समवेर 1982 जेन्ना हांगा चोगम म्हणून जालें पळय तेन्ना गोंयांक आमचें बरें बुस्ट मेळ्ळें. सो डेफिनेटली डिफरंट पार्टाचे वर्ल्डांतले जेन्ना लिडर येतले, हायलायट जातले, सगळे TV चॅनल पावतले, त्या खातीर डेफिनेटली गोवा ट्युरिजमाक तेजो खूब फायदो जातलो, हितूर मातूय दुबाव ना. कितलो रेशो एक्सपेक्ट सी वी कॅनॉट एक्झॅक्टली टेल यू दॅट एक्झॅक्टली कितें फायदो जाला खंयचे इंडस्ट्री, म्हणजे लायक सी ट्युरिजम आमी इंडस्ट्री म्हणटा, ट्युरिजम इंडस्ट्री डिपेंड ऑन मेनी अदर इंडस्ट्रीज, हॉटेल इंडस्ट्री, हॉस्पिटॅलिटी, एअरवेज, ट्रेन, सी हे सगळें आसा. हाका कितको कितको तेंचो कंटॉम आसतलो हें म्हाज्यान सांगूं येता, सांगूंक जायना, पूण डेफिनेटली हांव सांगूंक शकता तुका मोठ्या प्रमाणांत ब्रिक्साचो आमकां फायदो जातलो.